म्हणजे म्हाका एक कशें आसा तें सांगता. पयलीं संघाचे कार्यकर्ते आमी, संघाचे विचार आमी आजून सोडूंक ना. आतां आमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलना खातीर संघान वेगळी भूमिका घेतिल्ल्यामुळे आमी भारत माता की जय ह्या संघाच्या बरोबर आमी आसात सगळे. आणि त्यामुळे आमी भारत माता की जय पेरंट ऑर्गनायझेशन मानता. त्यामुळे जें काम कोणाय कार्यकर्त्याचेर भारत माता की जय संघ दितलो तें काम आमकां स्वीकृत जाता. आमचें स्वताचें मत ना ताजेर. ज्या वेळाचेर म्हाका पॉलिटिकल फिल्डान दिलो त्या वेळाचेर हांव पॉलिटिकल फिल्डान आयलो. ज्या वेळाचेर म्हाका पॉलिटिकल फिल्डांतल्यान विथड्रॉ केलो त्या वेळाचेर हांव विथड्रॉ जालां आनी आतां नॉन पॉलिटिकल जाल्ल्यान हिंदू महाआघाडी करपाक जाय अशा प्रकारचें एक नवें काम म्हाका भारत माता की जय संघान दिलां. हेजे फुडें तुम्ही राजकारणान येवचे ना? ना हाज्या फुडें राजकारणान येवचो ना. तुम्ही रिटायर्ड? एब्सोल्युटली. म्हणजे म्हाका ज्या अर्थी भारत माता की जयन सांगलां त्या अर्थी राजकीय क्षेत्रांत हांव परत वचपाचो ना. पण सर केन्ना परत इलेक्शन लडोवपाची गरज पडली जाल्यार तरी तुमी ना अशें आमी ठरयिल्लें आसा. ताजें कारण अशें की गोवा सुरक्षा मंचाची तरुण पिढी आतां तयार जाल्ली आसा आनी गोवा सुरक्षा मंचाचें नांव आतां ठिकठिकाणी पावल्लें आसा. म्हाका सांगांचें दिसता की म्हाका गोवा सुरक्षा मंचान दिल्या नंतर जे पणजेचें इलेक्शन स्पेसिफिकली जालें तर ताजो एक्स RSS चीफ अशें म्हणून जो फोकस सगळे कडेन गेलो तातूंतल्यान 169 वृत्तपत्रांनी देशभरांतल्या ताजी दखल घेतली. आमचो उद्देश सफल जालो कित्याक गोवा सुरक्षा मंच हें नवें पॉलिटिकल काम एकदम आशिल्लें जें आसा तें देशाच्या सगळ्या स्टेटींनी ताजें नांव वचूंक जाय अशा प्रकारचो उद्देश जो आसा तो आमचो सफल जालो अशें म्हाका दिसता. फुडलें काम जें आसा तें आमची तरुण पिढी सेकंड लायन जी आसा ती सांबाळटली हाजेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा.